भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्टानो, तुमी जाणात आमची फिल्मां गोंयान अदीक आनी अदीक वाडत आसा। जायते डायरेक्टर, रायटर जायते बरी फिल्मां तुमचे नोदरेक हाडून दवरल्या। जायते बरी मेसेजी तुमकां मेळटा। कांय खिणान आमी जायते फावटी कोंकणी फिल्मां पळोवंक वचना, थोडी वेतात थोडी वचना, पूण हातून जी बरी फिल्मां आसा ती पळोवपाची आमी उत्ता। आनी जेन्ना ती नामनेक आयली म्हणटकूच अरे आमी ते फिल्म पळोवंक ना अशें आमचेर एक क्वेश्चन मार्क येता। आयज तुस्त आनी तोखणाय करून दिसता अशा एका फिल्माची जाका हालींच गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक इनाम फावो जाल्लो आसा। एक बरो रायटर, एक बरो डायरेक्टर, बरो एडिटर, दुसरो कोणूच न्हय पूण बेता थंयसर एकूच नांव, क्रेझी मोगी, क्रेझी मोगी, क्रेझी मोगी। म्हज्या काळजाची राणी तूं, सोबितायची निशानी तूं। It's over between us. तू ना जाल्यार खिण रावपाक जायना। कशें समजावं तुका तुज्या विणे जगप कशें जिवीत म्हजें मोगा म्हज्या सोफिया। मोग सदांकाल कडी उरपाना, पूण जे पर्यान तो मोग तुगे बरेपणा पासो तुका बदलता ते पर्यान तुका त्या मोगाचो सदांच बरोग्रास उरतलो। कित्याक सगळ्यांत बरी भावना जी आमी अनुभवतात तो मोग। तुज्या विणे जगप कशें जिवीत म्हजें ला 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 ला। तुज्या विणे जगप कशें जिवीत म्हजें मोगा म्हज्या। तुज्या विणे सारू कशें जिवीत म्हजें मोगा म्हज्या। मारिया, कोण तूं? कोण जायो? हांव जोकी तुगे चेडवागे मारियागे न्हवरो। तूं कित पिवोन येयला कित रे? मारियागे काजार जाल्यार 3 म्हयने जाले। मारिया काजार जाले? आमच्या सांगाताक आसा बाब क्रिस सिल्वा, जो जावन आसा पूत आमचो फामाद कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा हाचो। येवकार तुका। तशेंच ताच्या सांगाताक आसा एक नामनेवोत प्रोड्युसर। कोंकणी फिल्मांनी ताचो भरपूर आस्पाव आसा। अ सक्सेसफूल एंटरप्रेन्योर म्हज्या गर्वान म्हणूंक जाता, कित्याक एक बिझनेसमॅन फाटली 30 आनी 5 वर्सां एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन आसा तो, पूण कोंकणी फिल्मान कोंकणी भाशेक ताणें भरपूर योगदान दिल्लें आसा। आमचे बरोबर आसा आमचो एक चोडा मोगाचो जो जावन आसा प्रोड्युसर क्रेझी मोगी हाचो आनी इनाम लाभलोलो एक नामनेवोन प्रोड्युसर आमचो बाब श्री दुर्गा प्रसाद। येवकार। कशे आसात तुमी दोगूय? एकदम बरा। फिट अँड फायन? यस। ऑलरायट क्रिस्ट, वेदा थंयसर एकूच नांव आसलें, क्रेझी मोगी, क्रेझी मोगी, क्रेझी मोगी। आनी जेन्ना स्वताक एक 5 इनाम लाभले तेन्ना कशें दिसलें? सोरोड प्रश्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्ही क्रेझी मुगी लास्ट जाल्लें रिलीज डिसेंबरान फॉर द इफी प्रिमियर अंडर द गोवन सेक्शन। आनी तेन्नासून आज पासून आय वूड से की जी जर्नी हा न्ही ती सारकी इनक्रेडिबल जालो हा आनी अमेझींग जालो हा। ह्या फिल्मान आमी सगळ्यांक जायतो मोग गाणें फिल्म केल्लें आनी आमचो मोग मेळ्ळो तो ऑलमोस्ट डबल मेळ्ळो अशें करून म्हणपा जाता। आनी क्रेझी मोगी जे टायटल आहा न्हू तेश कोन्न आमकां मोग सारको क्रेझी वे मेळ्ळो। सो ऑडियन्साक जायते एस्पेक्ट्स लायक जाले, लायक द स्टोरी, एक्टींग, द टॅक्निकल एस्पेक्ट्स। आनी ती म्हणलें की तांकां जाय जाणां हें न्हू इतू लायक जालें की जाय जाणांनी हें फिल्म एक्चुअली 2-3 पार्ट देखून चोयलो आहा, बिकॉज दे लव द कॉमेडी ऑल्सो इन द फिल्म। आनी स्पेशली फॉर दीस फिल्म फेस्टिवल फॉर द 12th एडिशन आमगे फिल्मां जे 14 अवॉर्ड्स मेळ्ळे दॅट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड म्हणटा हांव। आनी लायक दॅट मोमेंट वॉज अनफॉर्गेटेबल ऑल्सो, कित्याक आमी कोणें एक्चुअली हें प्रेडिक्ट करूं ना की इतू मेळटलें। सो इतूलें आमगे ऑडियन्सान तर मोग दिलोच,
पूण ज्युरीनूय हें फिल्म सारकें आमकां इतुलें तेंकां लायक जालें. दे ऑनर्ड अ फिल्म with 14 awards which was kind of a record in itself. So we were like all happy. And I will say की हें सगळें पॉसिबल जालें फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ अस आमगे फिल्माचो प्रोड्युसर, कित्याक तेणें आमगे फिल्मा फूल ट्रस्ट दवरलो आनी तेणें आमकां जायत्या भाशेन आमकां फिल्म काड म्हूण तेणें सांगलें. तेगेलें कांय इंटरफियरन्स कांय नासलें. सो ही गेव अस द फूल फ्रीडम फॉर मी एंड माय टीम. तेणें आमगे फिल्माची टिमीचेर फूल ट्रस्ट दवरलो एंड बिकॉज ऑफ दॅट इट वॉज पॉसिबल एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फूल टीम्स हार्ड वर्क, टॅलंट एंड डेडिकेशन. ऑलरायट, वील कम बॅक टू यू. ओके, पयली सुवातेर तुका शाबासकी बिकॉज प्रोड्युसर आनी एका खिणान 14 अवॉर्ड्स फावो जावप मेळप, इट्स लायक अ ग्रेट हॉनर. सो वॉट वॉज युअर विजन वेन यू फर्स्ट सॉ द स्क्रिप्ट क्रेझी मोगी? केन्ना पेंडेमीक जाली तेन्ना जॉन आनी क्रिस्ट येयलो आनी म्हाका स्टोरी सांगला. स्टोरी म्हाका आवडला. ओके. सो तेन्ना म्हाजें एक आसता बाबा स्टार्टींग तूं बजेट सांग. सो आय एम द बिजनेसमॅन, सो आय बिलीव इन द बजेट एंड कितें पेमेंट आसता टायमार दिवपाचो सगलो आर्टिस्ट कोण आसून. तेणी बजेट सांगला, विथीन 5 minutes वर्क म्हणून सांगलो जालो. Alright. सो आय विल टेक फास्ट डिसिजन्स. Okay, since you're a businessman, you know that trick. Alright. फुडें जायती फिल्मां अंडर प्रसाद क्रिएशन जे तुवें 2012 स्टार्ट केलेले, हाचे सकला जायती फिल्मां तुवें नामने काडली, ती खंयची? फर्स्ट फिल्म म्हणजे आहा कालापूर, हिंदी मूवी दॅट डायरेक्टेड बाय दिनेश भोसले. दॅट इज फिल्म जेल रिफॉर्म्स. सो जेलान कोण वयता तो बरो जावन येवपाक जाय तशें ते आहा स्टोरी. नेक्स्ट येयली एनिमी, दॅट इज द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट. एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट यू नो? नो. So that is regarding enemy property act. So that is directed by again Dinesh Bhosle. मागीर हांव एक तेलुगू मुवी डबिंग केलो कोंकणीन. सो दॅट इज अनदर मुवी. आनी मार्टीन म्हणून आनी एक मुवी काडला, ग्लोरी मुवी काडला, हांव डायरेक्ट केला आनी दोग मेळून. आनी लास्ट दीस मुवी. आनी दुसरे मुवी आतां प्रोडक्शनान आहा, दॅट इज एक्चुअली गोवा लिबरेशन. सो लिबरेशनान 18th and 17th and 18th कितें जालें ते 2 दिसान एक्चुअली कशें आमी दॅट ऑपरेशन विजय तेजे मुवी चालू आहा. Alright, okay. डॉक्युमेंटरी. Alright, since एक you are a winner of Crazy Mogi, जाल्यार तुका दिसता now the next which is coming up will be a successful hit? Everything, see, as a producer, he is also director. कोण केन्ना डायरेक्टर मुवी प्रोड्युसर काडटा तो म्हणटा सक्सेस जावपाक म्हणून काडटा न्हू. सो सेलेक्टींग द सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट. सो आय हॅव सी मजा कितें आसता, आय विल गिव ऑपॉर्च्युनिटी टू द यंग जनरेशन्स. कोण येता पळय बेस्ट स्टोरी आसा जाल्यार हांव यो म्हणून सांगता. आय विल फायनान्स स्टोरी बरोबर जाय. आनी ताका आतां क्रिस्ट फर्स्ट टायम येयलो, हांव काय विचारूंक ना ताका. Just I think 20 minutes and okay म्हणला. Only 20 minutes. Rest everything was up to Krish. So I'll trust people. Alright, okay. How was the collaboration working with the young directors, editors? See, कितें तेणी काम केलें दिसलं ना वाडा. Correct. हांव कितें ट्रस्ट दवरला तें दाखयलां. ऑलरायट, ओके. क्रिस, जशे परी तुमचे अवॉर्ड्स तुमकां फावो जाले आनी जेन्ना तुमची नांवां परत परत येवपाक लागली, तुमचे कडेन जायते दुसरे कॉम्पिटिटर आहले. वॉट वॉज द फिलींग वेन यू नो तुजे पोते पोते तुमकां माचयेर जेन्ना आपयता तेन्ना तुका कितें दिसलें? जावं जेन्ना तुमचो ऑडियन्स जेन्ना वावर वाकाणटा, जेन्ना तुमचे जे कितें बरयलेलें आसा तें लोकांनी मानून घेतलें, तुका कितलें बरें दिसलें? सो स्पेशली जी मुगे हॅट्रिक आहली न्ही, विच आय वॉन फॉर ऑल 3 इन द रायटिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले आनी डायलॉग्स. Like I think that moment I will remember forever, because I wanted to win in all these 3, because last time for Connection I had won for story and dialogues, but screenplay mak melna. So this time I won for all 3, so to ek muge complete zallo set. And I had a dream to win, mula mak जायल ना एक बेस्ट डायरेक्टर बीन अवॉर्ड जिखपा एक लायफा. सो तोय म्हाका मेळ्ळो. सो तो एक मुगे फुलफील जाल म्हटलो ड्रीम. एंड ऑफ कोर्स फॉर बेस्ट एडिटींग ऑल्सो. तुका अशें कितें दिसता ह्या फिल्मांतल्यान लोक ती कितें चोड घेवन गेलोलो आसा अशें? तेंक एक्चुअली न्हू हेजी स्टोरी लायक जालो हा. लायक म्हाका जो बेस्ट रिस्पॉन्स मेळ्ळा न्हू एक म्हाका मनशान म्हळें की हें फिल्म चोय न्हू, ह्या फिल्मांत दाखयलो हा की समज तूं कोणालो हॉरो मोग कोता जाल्यार तो मोग तूं अचीव करपाक तूं कितले यू वील गो एट एनी लेंथ्स, तूं केन्ना अशें करून रावपाना. सो ही सेड दॅट दीस फिल्म इन्स्पायर्ड हिम एंड ही रिमेंबर्ड हीज एक्स गर्लफ्रेंड. Maybe he should have gone to
you know that lens to be with her. So अशें करून जालें आनी ऑल्सो वन मोर गाय जस्ट टोल्ड मी फॉर जेन्ना आमगे फेस्टिवला जालें स्क्रिनींग तेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो तेणें बरो हग बीन केलो म्हाका एंड ही वॉज गोईंग थ्रू अ ब्रेकअप एक्चुअली आनी तेणें म्हणलें सेकंड हाफ चोयन दीस मेड मी यू नो लायक बी हॅपी अबाउट समथींग दॅट देर इज इवन मोर होप फॉर हिम इन द फ्युचर लायक दीस फिल्म रियली टच्ड हिम अ लॉट सो अशें करून केन्ना केन्ना म्हाका कोणू मेळटाय जे मुटाय की दे कनेक्ट विथ द कॅरेक्टर फ्रॉम माय फिल्म or they see their or ते आपल्यागे ओन लायफ न्हू ते स्क्रीनचेर चोयताय सो तेन्ना आय फील लायक दॅट इज ऑल्सो अ बीग रिवॉर्ड इन इट सेल्फ लायक दॅट इज व्हेरी फुलफिलींग. Alright, Prasad, how was this production different from the others? Like तुम जायते production केला पयली जाल्यार हें तुका different कशें लागलां कितें? No, कितें आसता से अगेन आय ट्रस्ट पीपल. म्हाजें काम कितें आसता फर्स्ट स्टोरी आयकता म्हाका बरें लागला ओके म्हणटा मागीर प्रोडक्शन फाटल्यान हांव वचना आय हॅव माय पीपल हू आर लुकींग द प्रोडक्शन सी डायरेक्टर नोस कशें स्टोरी मुखार व्हरपाक जाय आनी कितें करपाक जाय हांव येवन इंटरफियर जालें मागीर तें बरें दिसना न्हू सो एवरी डायरेक्टर कितें आसता एवरी डायरेक्टर दे हॅव देयर ओन चॅनल कशें मुवी काडपाक जाय सो यू हॅव टू ट्रस्ट द पीपल सो माय मेन थिंग इज आय विल ट्रस्ट पीपल बजेट सांगला दिली ते बरे भाशेन करपाक जाय म्हण सांगता बट बजेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय विल टेल फर्स्ट ओनली यू टेक बजेट फर्स्ट ओनली वॉट एवर द एक्स अमाउंट नो टेक 5-10% एक्स्ट्रा बट डोंट क्रॉस द बजेट सो द इम्पॉर्टंट that is. What do you have to say for the aspiring producers, upcoming producers who are coming in this field, जे jump in करूं सोदता तांकां तुजी message कितें? See, first no, content is very important. See, any big movie तुमी पळयला जाल्यार फ्लॉप जाता. Correct. सो हांव कितें म्हणटा बरें कंटेंट आनी बरें स्टडी करा बरें कंटेंट हाडा आनी बजेट बरें भाशेन दवरा कंटेंट बरें आसा जाल्यार म्हाजे कडेन डायरेक्ट या म्हाका बरें लागला जाल्यार हांव फायनान्स करता. रायट ओके शॉर्ट एंड स्वीट. रायट क्रिस फुडें जायतें विचारपाचें आसा पूण इन शॉर्ट आमकां टायम थोडो आसा म्हणटकूच आमी थोडे सर्टन क्वेश्चन विचारपाक जाय तुका. फुडें हांव विचारूंक सोदता ह्या फिल्माचे जेन्ना तुमी एक बिहायंड द सीन्स आसता असो एक क्रेजी मोमेंट खंयचो आसलो लायक एक बरो आसपाव जो एक रिमेंबरन्स असो रिमार्केबल जो केन्ना तूं विसरपा ना. क्रेजी मुगे एक्चुअली न्हू जायत आहाय एक म्हाका हें हावडास आमगेलें काणकोण आहलें शूटिंग सो काणकोण आफ्टर सर्टन डिस्टन्स थिंगा रेंज बीन कांय मेळना सो हें आम सगळे जाणा आहले सो आम सांगलोलें की आम सगळे बसीन बसतले आनी वयतो म्हूण पूण आमगे सर्टन एक्टर आनी थोडे जे क्रुवांतले मेंबर आहले ते टायमार पावलो नाय सो आम म्हणलें ओके मागीर तुमकां लोकेशन जाणाय न्हू सो तूं पावाय म्हूण पूण सर्टन लोक न्हू आमा थिंग रावताय आनी कोण पावनाय ऑदर जालें कर जालें आनी रेंजी ना आनी मागीर मल्लीन जेन्ना शी रिच्ड लायक ऑलमोस्ट आफ्टर 90 minutes एंड शी वॉज अबाउट टू क्रॉस द बॉर्डर. ओके ऑलरायट ओके हाऊ डू यू अप्रोच कोलॅबोरेशन विथ युअर कास्ट क्रू तुका एक सर्टन तुका एक 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 कसलो रोल आसा जाल्यार तूं कास्ट तुजें सिलेक्शन वायज कशें करता? सो कास्ट न्हू फर्स्ट ऑफ ऑल न्हू लायक आय डोंट बिलीव दॅट आय शूड टेक ओनली प्रोफेशनल एक्टर्स लायक आय वॉन्ट एक्टर हू वील सूट द कॅरेक्टर वेरी वेल. करेक्ट बिकॉज म्हाजो फुडलो अप्रोच तोच आसलो ह्या फिल्मान तुज्या एक यू नो ऑडिशन करून न्यू एक्टर इंट्रोड्यूस ऑल न्यू फेसेस सो यू टूक द चॅलेंज. या ओके तुका म्हणजे एक्चुअली ती म्हाका चॅलेंज अशी न्हू मिन्स वन्स आय फावंड द एक्टर एंड आय फील लायक की तो एक्टर ह्या कॅरेक्टरा सारको परफेक्ट आसतो न्हू देन आय एम लायक डन की होच एक्टर म्हाका जाय मागीर हांव त्या एक्टरा पासून एक्चुअली सारको कन्विन्स करपा फाटल्यान पडटा की ना तुगे म्हाका ऑडिशन सारकें लायक जाल्यार म्हाका तूं जाय अशें न्हू की बाकी तुका एशें कोन्न एक्टर आसता लायक दे ऑल्सो वॉन्ट रोल बट इफ वन्स एक मुगे एक्टर मुतीन गेलो मागीर म्हाका सारको तोच जाय आहलो. सो हितू आय फील अनिकेत वॉज परफेक्ट फॉर अर्जून ही वॉज एक्टेड फर्स्ट टायम शफाली वॉज परफेक्ट फॉर सोफिया एंड समंथा वॉज परफेक्ट फॉर this thing Monica's character and my papa was perfect for Joki and all four of them won the actor award. Okay, best actor, best actors, best supporting actor and best supporting actors, all four. Yeah, and also Datesh Naik was perfect for the Roy. Yeah, and Salil was perfect for Rexon. Okay, you were perfect as a director. Very good, heads off. आता फुडले projects तुका दिसता हो इनाम फावो जाला म्हणटकूच it will be a beneficial one for you for the upcoming one? होय बेनिफिशियल आहा पूण एक सायडीन तुका हेंवूय वाडटा एक्सपेक्टेशन्सूय वाडटा लोकांची होय की नाव इट शूड बी इवन बेटर एटलीस्ट लायक मेंटेन दॅट लेवल कित्याक जायत पाड अशें जाता की यू रीच अ हाय and then your low point comes so I wish that I don't reach that level की you know आनीकूय बरो जावपा जाय आनीकूय इम्प्रूव जावपा जाय आनी मुखार वचपा जाय. कितें आसता न्हू केन्ना वयर पळोवपाक जायना होय ग्रावंड लेवल जावपा जाय. Very true. Alright, okay. Future plans कितें आसा? Future plan to make better films and entertain the audience and inspire them
and yeah, hope they like my films. ओके विच जॉनरा यू लायक टू लायक चड फोकस करता तूं ना मुगे एक्चुअली पर्टिक्युलर जॉनर एस ना कित्याक लास्ट टायम कनेक्शन जे आहलें न्हू दॅट वॉज मोर इन द ड्रामा एंड थ्रिलर जॉनर आनी तितून चड सारके ट्विस्ट बीन आहले आनी हितून कॉमेडी रोमॅन्स आनी ड्रामा आहलो बट नेक्स्ट आय वूड लायक टू हांव ट्राय करपा सोदता की न्हू ड्रामा हितून करपा लायक प्युअर ड्रामा. ओके सो डू यू हॅव एनी पर्टिक्युलर जॉनरा ओ तुका लायक जाता पळय कंटेंट एनी डायरेक्टर स्टोरी हाडटा स्टोरी कशी मातशी आवडपाक जाय म्हाका चड टायम लागना आय फिनीश विदीन 10 minutes आय टोल्ड सो आतां आमचे गोव्याचे लिबरेशनाचे वी आर लॉट ऑफ रिसर्च केला तेजे वयर सुद्दां आमी आतां नेक्स्ट इयर आय थिंक रिलीज जातले तेन्ना तुमी पळयत तें म्हाका कळटा हेजे एक आहा दिसता म्हाका अरे बाबा आहा मरे मुगे मातशें टायम वयता रायटिंगाक. रायट ओके ओके जेन्ना तूं बरोवपा बसता तेन्ना तुका कोणाचो आदार घेता ना, हांव. फूल फ्लॅश यू हय फूल फ्लेश तितून चड टायमूय वयता. चड टायम वयता रायट ओके कितें जे कितें जर तर प्रूफ जाय आसता तुका ओ कितें लिंक करपाक जाय आसता जाल्यार तुका आनी कोण गार्डियन आहा ओ ना त्या मागीर कोणा वय कोणू लायक पापा वो कोणू फ्रेंडा खंय जाता तूं कोणाक वळखता मागीर तेका वचून आनी कोणाक कॉन्टेक्ट घेता वो कोणा मुगे सरा मेळटा लायक मुगे डॉक्टर हांव जायत पाट मेळटा कित्याक मुगे जायत पाट एशें मेडिकल हें आसताय सो डॉक्टराक उलयता हांव की एशें एशें ओके आनी एशें लायक फॉर लास्ट टायम फॉर कनेक्शन तितून मेन कॅरेक्टर आहलो प्रिस्ट सो हांव 2-3 पाद्री बीन मेळ्ळो आनी चोवपाक की सगळ्यांक सारकें दाखयला बीन तें म्हण आसता कित्याक फिल्म न्हू तें सो प्रॉपर तुका ऑथेंटीक वे जावपा जाय. इज इट समथींग तूं पयलीं सावन तुका फिल्म करपा उमेद आहली ओ इट्स लायक यू नो फ्लुका अशें डायरेक्टर जाले कितको सो ना धाकलो आसतना म्हाका जाय आहलें कितें तरी करपा तेन्ना चिंता एक्चुअली हांव कोणी तियात्र काडो म्हूण पूण स्लोली एक्सिडेंटली हांवें मुगे फर्स्ट टेलिफिल्म काडलें लिमिट्स एक्सिडेंटली कित्याक तेन्ना मुगे जो फ्रेंड आहलो न्हू तेणें म्हणलें की काडया म्हण अशें सो तेन्ना हितू कांय अशें एक्सपेक्टेशन नासलें आनी आमी दोगांयनी अशें मेळून अशें काडलें पूण ताका एक्चुअली रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो आनी ती सो आनी म्हाका तेन्ना म्हाका कळ्ळें की इन दीस फील्ड ना की म्हाका जायत स्कोप आहा एशें कोन्न इम्प्रूव जावपाक आनी तेन्ना हांव मेकॅनिकल इंजिनियरींग बीन शिकतालो बट आय रियलायज की तें तूं इफ आय बिकम अ इंजिनियर जाल्यार एवरेज बिलो एवरेज बीन जातलो लायक तितून म्हाका एशें कोन्न स्कोप आसपा ना एंड हियर आय फेल्ट दॅट आय कॅन बी समबडी सो देखून मागीर आय फेल्ट दॅट आय शूड स्टिक टू दीस आनी आतां पासून हितून आहा आतां पासून. ओके सो डिड यू हॅव दीस ग्रेट पॅशन फॉर कोंकणी फिल्म फ्रॉम द स्टार्ट ऑर रिसेंटली इट स्टार्टेड आय लव कोंकणी यू लव कोंकणी ओके ताका लागून कोंकणी मुवीन पयशे घालता ऑलराइट you know what profits in Konkani movies. But I love Konkani. I maximum Konkani produce करता. आणि आता 3-4 स्क्रिप्ट आहा पळय कितें जातलें मुखार. ओके ग्रेट कोंकणी लवर रायट ओके क्रिस्ट फुडें जे डायरेक्टर नवे येता तूं जाणा आसतलें ह्या फिल्डान जायते डायरेक्टर येवपा आसता एक पाटी मुवी चलता एक पाटी मुवी चलना बट तुजी मुवी लोकांनी बांदून घेतली आसा सो असले जे डायरेक्टर तुका एक टक्कर दिवंक सोदता एक चॅलेंज घेवन फुडें येता तांकां तूं कितें मेसेज दिवंक सोदता बिकॉज देर आर मेनी अपकमिंग डिरेक्टर्स आर कमिंग नाउ आनी गोवा एक्चुअली आतां बरोबर येता डायरेक्टर एंड दे आर मेकिंग गुड फिल्म्स वीच ट्रॅवल टू फेस्टिवला वयताय सो बरोबर येताय सो आय वील जस्ट से यू नो की इतलें म्हणटलें की एवरी फिल्म आय फील ना हॅज अ जर्नी ऑफ इट्स ओन लायक सर्टन फिल्म्स आर कमर्शियल फिल्म्स ते ऑडियन्स तुका लायक करतले आनी सर्टन फिल्म्स वील ओनली ट्रॅवल टू फेस्टिवल्स आय थिंक एज अ डायरेक्टर वन शूड फर्स्ट डिसायड की वॉट कायंड ऑफ फिल्म्स whether he is making only for festivals, whether he's making only for commercial. Now, if you are making only for festivals, then you cannot say कि audience and support केला कोंकणी फिल्मा because that means you never made the film for the audience in the first place, no? तो ही film केलो आलें फकत festival लागून. But sometimes there is a way I think which can get both the things. पूण text सारको चड difficult and I think that is like maybe 10%, 20% chances are there where you can achieve that. So yeah, means I think म्हाका दिसता की just clarity आसपाक जाय की what kind of film you are making and that's it. Alright, okay. आता तुका म्हाका एकूच प्रश्न विचारूंक जाय before we go ahead with the rapid fire round. इतले awards तुका फावो जाल्यार nearly 5 I think for your own self. So, actually 6 आहाय ते. 6 आहा. There was one for best dialogues for Pedro Poder. Yeah. So इतूंतले खंयचो तुजो favorite director तो जावपाकूच जाय आसलो. Alright, okay. So we are starting with the rapid fire round. Alright. Rapid fire round with आमचो writer, director, editor Chris Silva. Favorite film genre to work in? Drama. Drama, sure? Yes. Okay. एक उतो जी तुजी creative process describe करता in one word. Chaotic. Okay. Most challenging part of filmmaking? More challenging part, yeah, finance. Convincing the producer. Alright, okay. म्हणजे match जाता thinking. Alright. Favorite collaboration कोणा बरोबर? Actor, DP or what? Favorite collaboration actor. Okay. Biggest influence on your work?
Rajkumar Hirani. Okay. One thing you would change about the industry. About Konkani industry, one thing I wish there was more unity among filmmakers. Okay. Favorite part of the filmmaking process. Favorite part of the filmmaking process, editing. Okay. Most memorable on-set moment. Most memorable जायत असतंय. होय. Okay. जेवण भेटेन ना. Okay. Advice जी कोण न्यू फिल्म मेकर्स आसा ताका एक in one line एक advice दी. Make films and also promote the films. Okay. Next project. What can we expect? This next project, something new, something unexpected. Okay. Apart from your career, coffee or tea? None. Favorite book or podcast? Favorite book, The Fault in Our Stars. Okay. तुझो लिपून असलेलो टॅलेंट कसलो? लिपून असलेलो. कॉपी लुक मारपा आता. Okay. Favorite director or writer inspiration कितें? Favorite director, I also like Karan Johar. What theme do you keep coming back into your work? Like खंयची theme तुका परत परत उजार करूंक दिसता? Theme, revenge. Okay. How do you balance artistic vision with commercial appeal? So to balance कित कोत न्हू, first मुगे writing जालें. After that I tell my script to 5-6 people. त्याच्यातल्या shooting जाल मुटरी editing कोण हांव जाय जाणां दाखयता. Almost 30 people watch, random people. And so I think that's how I balance it. Okay. What's the most important thing you've learned from your award wins? Most important thing that I have learned, that trust in God and yeah. Alright. Okay. जायते तुका advice मेवले आसतले. एक advice जो तू अजून पासून तुझ्या मनान घेवन आसा तो घेवन तू फुडें वता तो खंयचो? Because right from the scratch आमकां जायते advice मेवता. तुका कितें advice मेवता? Always stay like your dad, humble. Right. Be like your dad. Well done, Chris. Sir, are you ready to start with the rapid fire round? Alright. Rapid fire round with producer Bab Durga Prasad. Most important factor in choosing a project. Content, Good. One word to describe your production style. finance, and time, Biggest challenge in film production. infrastructure. Okay. Key to successful collaboration with directors. Choose good directors. Okay. Most memorable film experience. Enemy. How do you spot potential in a script? Now the script weightage. What is the script? Alright. Favorite part of the production process. Again, budget. I'm telling. Okay. One thing you would tell your younger self if you were young, what would you tell? Choose good content. Okay. What does this award mean to you? फुडें वचून बरे फिल्म काडपाक जाय. Okay. How does it impact your future projects? Make good films. Okay. Apart from this, coffee or meetings? Nothing. Nothing. Okay. Favorite film genre to produce? See, to like enemy. Hidden talent? Silence. Okay. Tips for new producers. 2 tips. Bring good stories, good One. content. I will finance. Balancing creative and business sides. Both important. Advice for upcoming project filmmakers into filmmaking. Honesty. Alright. Okay. Well played. Clear cut answers. हाय हांव जॉन डी सिल्वा मोगळ भाव भयणांनी 12th गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक क्रेझी मोगी फिल्माक 14 अवॉर्ड मेळ्ळे. बेस्ट फिल्म सेकंड प्रायज आनी हो प्रायज सर ए दुर्गा प्रसाद एक मेळ्ळा. बेस्ट डायरेक्टर फर्स्ट प्रायज क्रिस सिल्वा मेळ्ळा आनी तितून 14 अवॉर्डा मदें म्हाका एक अवॉर्ड मेळ्ळा बेस्ट सपोर्टींग एक्टर. सो हे कोंकणी फिल्म चोयतल्या सगळे भाव भयणां हांव काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी फिल्मां चोयत रावाय. जय गोवा जय कोंकणी मोगाचो. नमस्कार, म्हजें नांव अनिकेत मडकयकर. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हेंच्यांनी आयोजीत केल्ले वो गोवन स्टेट फिल्म फेस्टिवल हातून आमची फिल्म क्रेझी मोगी खातीर म्हाका एज अ बेस्ट एक्टर मेल म्हणून सन्मानीत केल्लो. सो ताच्या खातीर हांव सगळ्यांचे मना काळजासून धन्यवाद करूंक सोदतां. ऑल द ज्युरी मेंबर्स ऑफ दीस फेस्टिवल. I would like to thank all the cast and crew of Crazy Mogi, म्हजो डायरेक्टर बाब क्रिस सिल्वा जेच्या खातीर म्हाका ही फिल्म मेळूंक पावली, अँड ऑल द ऑडियन्स ज्यांच्यांनी आमकां इतलो सपोर्ट आनी इतलो मोग दाखयलो. नॉट ओन्ली इन गोवा बट ह्याचे शोज लंडन आनी दुबय सुद्दां जाल्ले. थंयच्यान सुद्दां आमकां खूब खूब मोग मेळ्ळो. And last but not the least, I would like to thank ESG Goa for recognizing my talent. Thank you once again. Hi, this is Samantha, and I played Monica in Crazy Mogi.
winning the Best Actress award has been a journey on its own. I came all the way from Dubai just to support my team at the ceremony, expecting nothing. But here I am, receiving the honor and the film receiving 14 awards. It's truly overwhelming. I'm so grateful to everybody who has watched and loved the movie. Thank you for giving us the opportunity to show what Konkani cinema can really do. I would also like to thank the entire cast and crew of Crazy Movie. And a special thanks to Prasad Creation and our director Chris Silva for giving me this opportunity. Thank you. ऑलरायट निमाणे सुवातेर तुमकां दोगांयकूय भरपूर यश आवडटा कारण जायती नवी फिल्मां तुमी येवची जायती नवी फिल्मां तूं प्रोड्यूस करचो आनी आमची जी कोंकणी भाशा आसा ती उखलून दवरची म्हूण आमचें बरें आवडे तुमकां निमाणे सुवातेर तुमकां दोगांयकूय जी आमची कळ पळयणारा आसा जे व्ह्युवर्स आसा तांकां कितें सांगचें आसा तुम्ही कोंकणी मुवी पळया तुम्ही आदार दिया आनी कशें तुमी हिंदी मुवी इंग्लीश मुवी पळयता आमी गोंयकार आमी कोंकणी मुवी पळयना जाल्यार कोण पळयतलो ते आमी चिंता करा Alright, from your side? Support Konkani films, and also thank you Muta, Candida with Candida Showa, and also Candida and Prudent Media. This is actually my second time here, and Prudent Media has also always supported Konkani films. So तुम्ही support केलो हा, so तुमकांय thank you आणि audience thank you. ऑलरायट इट्स टायम टू से गुड बाय आदिओस तुमकां दोगांयकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमचो मोलादीक वेळ काडून हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमच्या फिल्मा वयर भासाभास करूं म्हूण काळजांतान देव बरें करूं सो ही एक ल्हानशी भेट तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान आनी क्रिस बाब तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड with Candida.